विश्वकोंकडे लाईव्ह स्टुडिओ प्रसार जावचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता असोच आमगेले खावचे विशय येतना मीठ म्हळ्यार पशी व्हड रुची आमगेले खाणांतू नंतिना आमगेले खाणाक रुची येवंक जाल्यार ताका मीठ पडका ताकाच आमी सांगताची कशी आवसू नातिले आवसू पशी व्हड बंदू ना तशीची रुची ಅಂತೂ ಮಿಠಾ ಪಶು ಹೊಡ ರುಚಿನ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ म्हूण कन्नड ಅಂತೂ एक गादें आमकां मीठ चड जाल्यार कश्ट आमी थोडे वेळ म्हणटाची मीठ केलेलो उद्दा पित्तलो म्हणून मीठ केलेलो उद्दा पित्तलो म्हणून म्हळ्यार चड आमी हाका एक नैतीक अर्थूय आसा आमी चड अतिरेक केल्यार ताजें आमकां फल केन्नाय मेळटा म्हणून आतां मीठ चड केल्यार अशी जाता मीठ उण जाल्यार तोंदर जाता मीठ उण जाल्यार जीर्ण उण जाता मीठ उण जाल्यार न्हीदय थोडे फावटी ताकाय एक परिणाम आसता आनी मीठ नातल्यार तशें जाल्यार मस्त इतले आमकां तोंदरे येत आसता हे मिठाचे एक पात्र आमगेले देहांतू व्हड आसा पळोवचें गेल्यार मीठ म्हळ्यार एक दोन रासायनिकाचे एक संयुक्त वस्तू एक सोडियम एक क्लोरीन आमकां आश्चर्याचे विशय म्हळ्यार सोडियम आनी क्लोरीन हे थोडेची खतरनाकाची म्हळ्यार अशीची आमी सेवन केल्यार आमगेले जिवाक अपाय आसता तावळे कसो येता सोडियम आनी क्लोरीन ते इलेक्ट्रोवायलंट बॉन्डिंग म्हणटा एक विद्युत कांतीय एक बंद जावन ते एक ओट्ट आशिल्ल्यान ते आमगेले खाणाचे एक प्रमुख भाग जाल्ला विश जायना कांय जायना अशे सोडियमांतू सोडियम आयॉन आनी क्लोरीन आयॉन हे दोनी सेरून सोडियम क्लोरायड म्हळ्यार मीठ जाता हे सोडियम आयॉनय विश न्हय क्लोरीन आयॉनय आमकां ते आयॉन रुपार आमकां आमगेलो देह घेता आतां मीठ चड जाल्यार कसो जाता मीठ चड जाले कुडले उदकाक चड आमगेल्या रक्तांत की जो जिवकोशा लागीं की ते एक संग्रह जाता हे संग्रह जातना रक्ताचे एक ताजे एक वळप रक्तांत ते आमगेले ब्लड वेसल्स आसा न्हय रक्तनाळांत वळप ते ಸ್ವಲ್ಪ परिणाम जाता आनी तेदना आमकां ब्लड प्रेशर रक्ताचे दबाव हे एक आमगेल्या शरिरांतू येता त्या खातीर आमी मीठ आनेक सायडांतू पोटॅशियम म्हळ्यार आनेक लवण हे दोनी आमकां लवण रुपार आसता हे मिठाक आमी लवण म्हणटाची संस्कृतांतू सैंधव लवण म्हणूच हाका नांव आतां आमगेले हांगा आंध्रांत जेवो आमगेले मलयाळम केरळांतू हाका उप्पू म्हणटाची आमगेले कन्नडांतूय उप्पू म्हणटाचे आमी मीठ म्हणटाचे इंग्लिशांत मीठ लेटस मीठ म्हळ्यार एक शब्द म्हळ्यार एक ते क्रियापद जाता आनी इटींग मीठ म्हळ्यार विंगड जाता नामपद क्रियापद दोनी उच्चाराचे आसा आमगेले अनेक प्रकारार क्षार म्हणटाची खार म्हणटाची खारवी असल पुरो शब्द हे लवणाचे आनी लोन म्हणटाची हे पुराय विंगड विंगड रुपारी क्षारीय लवणयुक्त अशी पुराय अर्थ येता हाजी मागची पुराय चड जावन सोडियम म्हळ्यार मिठांतले न्हय जाल्यार पोटॅशियम अशें येता मीठ अनेक रितीन आमकां भारी एक उपकार पडचो म्हळ्यार खंयचेय थोडे आमी खावची वस्तूक दास्तान करून दवरूं जाता मिठा घालचें म्हणटा आमी आंब्याक काण मिठा घालताचे मी हरवे आंब्याक आनी हरवे
पणसाच्या गऱ्याक मिठां घालताची. तशीच खंयची आमकां वस्तू चड प्रिजर्वेशन म्हणटा आमी, ಸ್ವಲ್ಪ समयाक आमकां उपयोगा खातीर आसता. आवाळ घालताची, कारांत घालताची, इंगड 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 वस्तूक आमी मिठांत घालून दवर ताका मुखारचे म्हळ्यार चड आवता आमी वैशाखारी ते मिठां घालून दवरून पावसाळींत उपयोग करचे असो एक आमगेल्या मध्यंतू एक पद्दती आसा. आनी मीठ आजी आमकां एक आयच्या काळार एक ताजें पात्र विंगड आसा जाल्यार फुडें मीठ म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ सौर घेचें म्हणटाची. एकशेर मीठ म्हणटा थोडे फावटी आमी, म्हळ्यार ताका कांय मोल ना म्हूण तशी मिठाक तें स्थानय दिलां. आनी बारी सामान्य स्थान आमगेले खंयचे एक खाण जेवणाक मीठ उण जाल्यार आमकां ताजें एक पात्र कसं जालें म्हूण कळटा. अशी पुराय आमी मिठाचे विचार पळोवचे गेल्यार मस्त आसा. आनी मीठ आजी आमगेल्या मध्यंतू आमगेल्या शरिराचें आरोग्य उरोवच्यांतू आमगेल्या उतरांतू सगळ्यान ते एक प्रधान एक शब्द जावन उपयोग जाला असल एक विचार आज आमगेल्या पदमाधुरी कार्यक्रमांत आमी पळयले. आनी मुखार अनेक विचार घेवन येता ते दोळताय तुमकां सगळ्यांक नमस्कार.